नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 18 मायनिंग लीज व्हॅलिड चालू करूक लागतली पर्यावरण मान्यताय। मुख्यमंत्री म्हणटा बाबूश बलात्कार केशीत पीडित चलीक सोदता पुलीस। कसिनोंचे लायसन रिन्यूअल नाका, बीजेपीचो मुख्यमंत्र्याक प्रस्ताव। कोलकातात बीजेपीचे रॅली वेळार जाल्ल्या हिंसाचाराचो बीजेपीन गोंयासयत देशभर केलो निषेध। ममतान खंय केलो लोकशायेचो खून, एक्शन घेवची म्हूण वेंचणूक आयोगाकडेन मागणी। मंत्री गोविंद गावडे जीएमसीत एडमिट। मुतखड्याची लक्षणां दिसताली पूण आता काय ना, भिवपाची काय गरज ना, गोविंद स्वता उलयलो प्रुडंटाकडेन। पणजे बीजेपीचे 25 वर्सांचे राजवटीचो पंचनामो। 1994तली परिकराचे जाहीरनाम्यांतल्या आश्वासनां घोषणा 2019 मेरेन हुमकळ्यो। सांतिनीज नाल्याचेर बीजेपी एक्सपोज। आनी आत्माराम नाडकर्णी परत भारताचो एएसजी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपतीन काढली ऑर्द। फुडल्या वर्सा 30 जून मेरेन एएसजी म्हादय केशीत ताका उबो करूंक गोंयाक लागतली केंद्राची मान्यताय। गोंयची 18 मायनिंग लिजा व्हॅलिड आसात, मात ती चालू करतले जाल्यार ईसी आनी बाकीच्यो परवानग्यो केंद्राकडच्यान घेवच्यो पडटल्यो। रद्द केल्ल्या 88 लिजांचो विशय मात सुप्रीम कोर्टानूच तडीक लावपाचो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडिया कडेन उलयला। मांडवींतले कसिनोंची लायसनां रिन्यू करची न्ही म्हूण खंय बीजेपीनूच ताका प्रस्ताव दिला। बाबूश मोन्सेराताचे बलात्काराचे केशीत खंय पीडित चलयेचो सोद चल्ला। Leases are valid. They want to take the EC and other clearance from the central government. That is pending. Those who are applied, if we can give the clearance to them, they can apply it for the central environment ministry. So एक मुद्दा विषय क्लियर करता की तो कोर्स ऑफ एक्शन जो आसा हो सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनीचेर डिपेंड आसा. दॅट इज पेंडिंग इन टू द सुप्रीम कोर्ट. बाबूश मोन्सेराताच्या बलात्कार केशीत गायब जाल्ले पीडित चलयेचो खंय सोद चल्ला। मुख्यमंत्री पुलिसेकडच्यान खंय रेग्युलर रिपोर्ट घेता। सरकारूच सोदता आता एक्चुअली, बट जे रेप पीडित आशिल्ले ताका सरकारच्या कस्टडीन दवरपाचें नाशिल्लें। इट इज द चायल्ड वेलफेअर कमिटी जी आसता पळय, ज्युडिशियल चायल्ड वेलफेअर कमिटी, तांच्या सजेशनाच्या अनुसार ताका रिहेबिलिटेशन सेंटरान दवरपाचें आसता आनी त्याच पद्दतीन सरकारान ताका रिहेबिलिटेशन सेंटरान दवरलेलें। आनी आतां ते थंयच्यान ना जाला तेन्नाच्यान, जे गायब जाला, ताका एब्सकॉन्डिंग आसा काय किडनॅप केला, कितें वॉट्स एवर, आय डोंट नो एक्झॅक्टली, बट इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन। त्या विशयाचें म्हाका दिसता सत्य बेगिनाच भायर येतलें। म्हटल्यार आमकां खात्री आसा की जाता तितके बेगीन कोणी किडनॅप केला आसत किंवा ते खंय गेला आसत किंवा खंय आसा आसत, ताका सोदून काडपाची जबाबदारी आमचेर आसा। आनी थोड्याच दिसा भितर म्हाका दिसता नक्कीच लोकांक कळटलें सत्य कितें आहा तें। मांडवींतल्या कसिनोची लायसनां रिन्यू करची न्ही म्हूण आतां बीजेपीचो प्रस्ताव। तांच्यांनी आत्तां तरी हांवें प्रपोजल ताचेर आयजूच एक्चुअली धाडून दिला म्हाज्या ऑफिसाक। हांव डिटेल भितर वचूंक पावूंक ना, अध्यक्षाच्यान म्हाजें मेळपूय जावंक ना, बट डेफिनेटली हांव रिप्रेझेंटेशन पळयल्या उपरांत ताचेर उलोवंक शकता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी। बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचे कोलकाता रॅली वेळार जाल्ले हिंसाचाराचो बीजेपी निशेध करता। गोंयासयत देशभरांत बुधवारा बीजेपीचे धरणे रॅली जाल्यो। वेंचणूक आयोगान एक्शन घेवची म्हूण बीजेपी मागता। गोंयांतूय मुख्यमंत्र्यासयत बीजेपी वाल्यांनी बंगाल बचाव देश बचाव बॅनर पोस्टर घेवन ममताचो निशेध केलो। बंगालात लोकशायेचो खून, अस्तंत बंगालात बहुमत बीजेपीक हाचो खंय हो पुरावो। The forthcoming defeat has made Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee, completely rattled that she has been provoking her cadres to indulge in violence. Beyond the gate, it was inside only the TMC workers. Inside that building, in the second room inside, where the lock has not been broken, the statue of Ishwar Chandra Vidyasagar is broken. And Mamata Banerjee is trying to shift the blame to BJP, whose workers were going on the road with both sides, police cordoning off our workers. Total lies being spread. Democracy is under threat in West Bengal.
Mamta Banerjee is the sole reason for it. गोंयांतूय बीजेपीन घटनेचो निशेध केलो. बंगालात लोकशाही उरूंक ना. बीजेपीक थंय भोवमत मेळटा हे ममताचे हिंसाचारा वेल्यान सिद्ध जाला म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. वेस्ट बेंगालात लोकशाही उरूंक ना. वेस्ट बेंगालची मुख्यमंत्री हेका ऑलरेडी कळोन चुकला की वेस्ट बेंगालांतली त्यांची बेस जी आसा ती ऑलरेडी हल्लेली आसा आनी वेस्ट बेंगालान मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक मोठे भोवमत हे नक्की मेळपाचें जालां. ताज्या खातीर तेंच्यांनी म्हणजे शेवटचे अस्त्र म्हणजे लोकशाही तेजी हे न दवरता तेणे हल्लो करपाचो प्रकार जो केलो तेजे निशेध करता. आणि त्याच बरोबर इलेक्शन कमिशनान सेंट्रल इलेक्शन कमिशन हाजी दखल तांच्यांनी घेवपाक जाय. आनी अशा पद्दतीचे जेन्ना जेन्ना म्हणजे एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाचेर जर अशा पद्दतीचो हल्लो जाता आसत जाल्यार म्हाका दिसता सामान्य कार्यकर्त्याचेर किंवा सामान्य लोकांचेर त्या राज्यांत लोकांक म्हाका दिसना की थंय खरेंच प्रोटेक्शन मेळटा आसतलें काय कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक मंगळारा सांजे जीएमसीत एडमीट केलो. पोटांत दुखता म्हूण तो जीएमसीत आयिल्लो. किडनी स्टोनाची चिन्हां दिसताली, मात आतां कांय ना, सगळें बरोबर आसा. बरें मागप्यांनी बेठेंच भिवचें न्ही, बेगीनूच डिस्चार्ज जातलो म्हूण गोविंद गावडे उलयला. I'm very feeling fine, very comfortable, no need to worry at all. Slight abdomen pain was there or symptoms were of kidney stones, but it is ruled out now. संबंध समस्त गोंयकारांक म्हणजे मोगी सगळ्यांक सांगपाक सोदता, नो नीड टू वरी. हांव सामको एक रुटीन चेकअपा खातीर आयिल्लो आसा. म्हाका रेस्ट थोडीशी जाय आनी त्या खातीर हांव दोतोरान म्हणलें की आज तूं राव आनी त्या खातीर हांव हॉस्पिटलांत राविल्लो आसा. आतां एक चॅकअप आसा आनी त्या नंतर मागीर डिस्चार्ज जातलो. बीजेपीन 1994 पर्रीकाराचे पणजे जाहीरनाम्यांत दिल्ली आश्वासनां अजून हुमकळटात. सांतिनीज नाल्या वरवीं बीजेपी सत्तेर पावली. नालो 25 वर्सां जाली आसा तस्सो. काँग्रेसीन बीजेपीचे राजधानींतले परफॉर्मन्साचो पंचनामो केलो. सांतिनीज नाल्याचे पर्रीकारान 1994चे वेंचणूक जायरातीत छापिल्ले फोटो आनी सद्याचो नालो आसा तस्सो. पणजेकारांक जॉब ना. उदरगतीचे नांवान वता वता थंय खंय चर आनी फोंडकुलां. 94तल्यान बीजेपी त्योच गोष्टी प्रॉमिस करीत आसा आनी 94 मेजर प्लँक बीजेपीचो आशिल्लो अमॉंग अदर इश्यूज सांतिनेज क्रीक. 94 16 नोव्हेंबर 94चो पेपर. 16 नोव्हेंबर 94 आनी सकयल भाजपाची एड पळया, भाजपाचे कॅम्पेन पळया. इज दीस वॉट यू गेट आफ्टर 10 years ऑफ मिसरूल इन पेंजीम क्वेश्चन मार्क. सांतिनेज क्रिकाचो फोटो आनी सकयल अ क्रीक चोक्ड विथ वेस्ट इन वॉर्ड नंबर 13 सांतिनेज इन पणजी. आतां हो 14 मेचो सांतिनेज क्रिकाचे फोटो. कालचे फोटो 25 वर्सां जाली. ती क्रीक आनीकूय तुंबल्या, आनीकूय घाण जाल्या, आनीकूय चोक जाल्या आनी आनीकूय क्लॉग जाल्या. अँड दीस क्रीक इज अ विटनेस ऑफ BJP's efficiency and commitment which they have given in their poll promise of 94. And the person who was elected in Panjim was either the chief minister or opposition leader. आमी जेन्ना भोंवता लोकां बरोबर, लोक जॉबांक आशेल्या, लोक बेजीक एम्युनिटीज सोदता कॅपिटल सिटी जावन सुद्दां. आनी अशें आसतना बीजेपी स्मार्ट सिटीच्या बद्दल उलयता. स्मार्ट सिटीची एक किस्कूट सुद्दां पणजेन दिश्टी पडना. पूण व्हडले व्हडले स्लोगन आनी व्हडलीं व्हडलीं शापोतां. भाजपाच्या आमदारके अंडर पणजे सिटी डिटोरिएट जाल्ली आसा. 5 प्रश्न त्या खातीर उप्रासतात. फॉर द लास्ट 25 years, why has the BJP
failed to rejuvenate the Santinez Creek? Why has BJP failed to give good roads to the city of Panjim? Why has BJP not ensured good water supply, continuous good water supply to the people of Panjim? Why has the BJP not solved Panjim's parking problems and parking issues? BJP has failed to bring a good garbage treatment facility in Panjim. ज्येष्ठ अदवोगाद आत्माराम नाडकर्णीची भारताचो ASG म्हूण परत नेमणूक जाल्या. सुप्रीम कोर्ट आनी राष्ट्रपतीन ताचे नेमणुकेचो आदेश काडलो. 10 माया सावन फुडल्या वर्सा 30 जुना मेरेन ना जाल्यार फुडली अर्द येसर तो ASG. म्हादयच्या केशीत राज्या बरोबरच केंद्रूय आसा. हे केशीत आपणे गोंया खातीर उबो रावपाचो जाल्यार गोंयाक केंद्राची मान्यताय घेवची पडटली म्हूण नाडकर्णी प्रुडंटा कडेन उलयला. Just gratitude, thank you, pleasure to serve the government of India. आणि कितल्या वर्षाचा असतं परत टर्म? 5 years? ना फक्त एक वर्ष टर्म. फाटलो पहिलो 3 वर्ष असता. हां. मागीर आता सगळ्या ASG, SG, AG सगळ्यांचो जून 2020 काबार जाता. टोटल 5 years तो, पूण 3 वर्सां एक वर्ष अशें आसता. आणि तुम्ही जितल्यो गोंयच्यो केसी रिप्रेझेंट करताल त्या पोझिशनाचेर रावन सुद्दां ते सगळे परत परमिशनां घेवची पडली गव्हर्मेंटाक? ना गोंयचे केसी रिप्रेझेंट करपाक परमिशन नाका म्हाका. ताणी म्हाका ब्लँकेट परमिशन दिला टू रिप्रेझेंट एनी स्टेट गव्हर्मेंट और एनी अदर पब्लीक सेक्टर एंटरप्राइजेस बी करपाक. फक्त म्हादयच्या लागून वेगळे घेवचे पडटले? म्हादय परमिशन घेवचे पडटले गोवा गव्हर्मेंटाक. म्हादय घेवचे पडटले कित्याक विथ कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 states and union is a party there. पणजे वेंचणूक प्रचार निमाणे पावण्यार. जाहीर प्रचार सोंपूंक 2 दीस उरल्यात. तसो उमेदवारांनी घरा खाची कोणशें पिंजून काडपाक नेट धरला. सरकार साल्वार करूंक BJPक, सरकार करूंक काँग्रेसीक आपली तांक दाखोवंक गोवा सुरक्षा मंच आनी आपाक ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची. ब्रेस्तारा BJP काँग्रेसीच्यो मळ्यांतूच सभा. पणजेची निमाणे टप्प्याची कॅम्पेन. केन्ना ना तितलो बाबुशान पणजेचे हे वेंचणुकेक घाम काडला. तरी पूण प्रचाराचे खंय अजून खूब काम उरलां. We have still got to cover a lot of ground. Now people are talking that 25 वर्सां कांय जाल्ली ना म्हणून. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार यूथ बॉब मारता की आमकां नोकरी मेळोंक ना म्हणून. आमी सगळे शिकलेले आहा घरान आनी तरी आमकां नोकरी दिवंक ना म्हणून. कांय घरां उरल्यार फोन करून नाजाल्यार कशेंय करून तांचे मेरेन पावतले म्हूण BJPचो सिद्धार्थ सांगता. आतां मेरेन खंय सादारण 80% फॅमिली कवर जाल्यात. हांव प्रत्येक घरांनी भोंवता आनी हांव मुद्दम ह्या फावटी आमी सगळ्यांनी डिसायड केलां की 100% घरां आमची कवर करपाक जाय. येदा कदाचित खंय तरी उरलें जाल्यार हांव फोन करून नाल्यार कसो तरी तांकां कॉन्टॅक्ट करतलो. पूण आमचो प्रयत्न उरतलो की सगळीं 100% घरां कवर करपाची. आनी जसो जसो घरांक आमी वता तसो एक तर खुबशे घरांतल्यान आमकां कार्यकर्ते मेळपाक लागले. खुबशे घरांतल्यान आपूण जावन भायर सरता की चला या आमी तुमच्या बरोबर येता म्हणून. आनी असो प्रतिसाद म्हाका दिसता एक भारतीय जनता पक्षाक मनोहरभाईची 25 वर्सां सेवेची पावती आसा. कितले % लोकां पर्यंत पावले अशें दिसता तुमकां? आमी जवळ जवळ 80% लोकां पर्यंत पावले. अजून पर्यंत 80% घरां आमी कवर केल्या. 25 वर्सांची सेवा पणजेकरांची व्यर्थ वचची ना. आमचे हे एक संबंध रिलेशनशीप व्यर्थ वचचे ना. आनी हेच संबंध हेच सेवा आमकां फुडली 2 वर्सां आनी ताज्या फुडली 5 वर्सां सेवे करपाक आमकां मदत करतली. गोवा सुरक्षा मंचाचो आदी सावन घरांनी पर्सनल पावण्यार प्रचार. सुरक्षा मंचाचा जय हो. गोवा सुरक्षा मंचाचा जय हो. गोवा सुरक्षा मंचाचा जय हो. निमाणे 2 दिसात लोक थारायतात आनी प्रतिसाद पळयल्यार आपूच जिखता म्हूण वाल्मिकीचो दावो. लोक डिसायड करतात ह्या लास्ट 2 दिसांनी आनी जो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा ताजे वयल्यान आमकां दिसता की लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केला की ह्या वेळा आम आदमी पार्टीक जिखूनच दिवपाचें. फाटले 2 वर्सां जे BJP काँग्रेसीन जी नाटकां केल्या पॉलिटिक्साच्या नांवार लोक सामके वाजेल्ले आसा. काँग्रेसीचे वोटर तर सामके पिकार आसा. ते काँग्रेसीक मत मारता तांचे MLA निवडून येवन BJPन जावन मिनिस्टर जातात. आज BJPचे वोटर सुद्दां पिकार जाल्ले आसा. तांकां तांची पार्टी सांगता की BJPचो सरकार आसा म्हणून. पूण तुमी सरकाराक पळयल्यार फक्त मुकूट BJPचो चीफ मिनिस्टर.
एकूय मंत्री ह्या सरकारान बीजेपीचो ना, सगळे भायले हाडिल्ले मनीस, काँग्रेसीचे मनीस, गोवा फॉरवर्डाचे मनीस, MGP, इंडिपेंडंट, एक सुद्धा बीजेपीचो मिनिस्टर ना. तो लोक सारखे वळखला ह्या दोन्ही पार्टींक आनी फुडले 2.5 वर्साचो जो टर्म उरला ह्या दोन्ही पार्टींक हे सायडीक दवरून आम आदमी पार्टीक जिखयतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवोले बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर खण खात्याच्यो धाडी. मायन्स खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी पुलिसांनी शिवोले ऑशेलांत धाड घातली. कारवायेंत बेकायदेशीर रेंव काडपी 5 व्हडी जप्त केल्यात. नित्या भशेन कामगारांनी फुज्यो काडल्यो. मायन्स खात्यान सुमार 250 क्युबिक मेत्रा परस मायज रेंव जप्त केल्या. रेंव काडटात तो वाठार रेंवे खातीर मार्क केल्ल्या झोनांतूय पडना. पुलिसांचे भलायकेचो सरकाराक हुस्को. पुलिसां खातीर आतां खासा योग शिबिरां जावंक लागल्यात. स्वॉन म्हूण योग शिकोवपी संस्था ही शिबिरां घेता. आतां मेरेन म्हापशा, हणजूण, कलंगुटे असली शिबिरां जाल्यात. सगळ्या उत्तर गोंयांत खंय असली शिबिरां जातलीं. So the DGP Goa made this initiative of organizing yoga camps for the police personnel at their workstations, wherein they don't have to go to any centralized location for taking these yoga classes, but the yoga teachers will be reaching to the police stations itself. So as such, SWAN, which is Swami Niranjan Foundation for Yoga and Ayurveda, they have been very kind and they have taken the initiative on basically the DG was very keen on having it, and SWAN is organizing it at all the police stations. So from 6th of May we started these yoga camps in police stations. So far we have done it in Anjuna, Mapsa and Kalangut police stations, and around 5 classes have been organized, and subsequently we are taking it forward to Porvorim, to some of the police outposts, as well as the remaining police stations shall also be covered. So the initial idea is to continue these yoga classes on a regular basis for 2 months, and we will see if it can be carried forward for another 1 month. आमच्या सुपिरियरांनी एक हांगा योगा क्लासेसाचे हे केल्ले आसा, ऑर्गनायज केल्ले आसा. ते स्वयं रिट्रीट इंस्टिट्यूशन म्हणून आसगांव. सो थंयचे ते टिचर्स आसात, तांचे ते शिकोवपी आसात, ते हांगा येतात आनी आमकां योगाचे लेसन दितात, तरेतरेची योगाची आसनां दाखयतात. सो हें आतां हांगाच न्ही, म्हापसा पुलीस स्टेशनानूच न्ही जाल्यार नॉर्थ डिस्ट्रिक्टात चडांत चड पुलीस स्टेशनाचेर हे विका 1-2 ना जातात. हमारे स्वान का उद्देश्य है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे पहले डेवलप करें, उसके बाद अनेकों सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको हम डेवलप करें योग के मार्ग में, और उनको आध्यात्मिक और यौगिक एनर्जी प्रदान करें, उनको उनकी जीवन शैली यौगिक बनाएं. ये मेरा उद्देश्य है. अभी क्लास कितने हुए? और क्लास में हम ऐसे ही चीज़ बताते हैं, उन लोगों को ऐसे ही आसन कराते हैं जो उनके शरीर और माइंड दोनों के लिए ज़रूरत है. डॉल्फिन एडव्हेंचर स्पोर्ट्साची दोनापावला हवाई बिचार ऑल इंडिया बोर्ड सेलिंग चॅम्पियनशीप सुरू जाल्या. बोर्ड सेलिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया, गोवा याचिंग असोसिएशन, याचिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा एकठांय मेळून ही सर्त घेता. आयतारा 19 माया मेरेन सर्त चलतली. And mainly from Goa, we have around 10 to 12 participants from Goa who are going to be very competitive in each of their classes. The races to watch out for is the RSX event, because that is an Olympic event, and with the Tokyo Olympics coming up, the ranking over here will play a very important part in deciding if anybody from India is going to represent us at the Olympics. We have 2 international judges, one from Singapore, Mr. Paneer Selvam Mukan, and we have one judge from Turkey, Mr. Ilkar Bahinder. We have race officers who have come from other parts of the country. They are all international race officers, and we have a great race management team in place. After this event, we are also going to organize a national race officers seminar. So for people, sailors from Goa and other parts of the country who would like to be race officers and organize races, it will be a good opportunity to learn, to answer the exams and get qualified as national race officers.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.